विजय बाब, तुम्ही 7 जण आसा ऑपोजिशनान, 7ूय म्हणटा तुम्ही एल्टना वटेन आसतले? म्हाका खबर ना, हांव आसतलो. तुम्ही आसतले? म्हज्या पयलींच्यान हांव स्टँड क्लियर करीत आहा. काँग्रेस म्हणटी म्हजी प्री पोल एलाय, म्हळ्यार 2022चे एसेंब्लीचे इलेक्शनाचे पयलीं हांव काँग्रेसी बरोबर टायअप आशिल्लो. 27 मेरेन हांव काँग्रेसी कडेन कटिबद्ध आहा आनी आय एम टायड अप टू देम प्रॉपरली. Whether the local Congress leadership likes it, doesn't like it, I don't know what it is. But I have tied up with their central Congress leadership and I am committed to them. आता जे हांगा कितें जाता, कोण नंबर जाता तें म्हाका खबर ना. प्युरी कॉन्फिडंट आसा ते वटेनचे तुमच्या वांगडा रावतले म्हणून थोडे? नातले म्हाका खबर ना. आय फायंड इट इम्प्रॉबेबल. कित्याक इलेक्शन जातलें, दनपार जातली, आमी तुमचे कडेन तें फेस करचें पडटा. जे कितें रियलिस्टीक आसा तें उलोवपी हांव पण अवेरनेस रामा काणकोणकाराची केसीन एक शॉकात घडटा की एक ST एक्टिविस्ट, बेजिकली आमी ताका फक्त एक्टिविस्ट म्हणटा न्ही, आमी ताका ST एक्टिविस्ट म्हणया. एक ST एक्टिविस्टाक खोंटांनी मारलो, ताजेर प्राणघातक हल्लो कॅपिटल सिटीन दिसा धवळेलो. हें म्हाका दिसता हेज शेकन द कलेक्टीव कॉन्शियन्स ऑफ द एंटायर गोवन कम्युनिटी अक्रॉस पार्टी लायन्स, अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस कम्युनिटीज एंड कास्ट. आतां तो ST एक्टिविस्ट म्हणून हांव कित्याक म्हणटा? तूं म्हणटलो ST परतो कित्याक हाडटा? ST इतल्या खातीर हाडटा कित्याक तो STचे इश्यूज घेतालो. आतां STचे इश्यूज कितें आसा? एक म्हणल्यार तांचे फॉरेस्ट रायट्स, म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट्स जे मेळूंक जाय. दुसरें म्हणटा ट्रायबल सब प्लॅन आनी तिसरें म्हणटा पॉलिटिकल रिजर्वेशन. ह्या तिनूय इश्यूचेर तो गव्हर्मेंटाक हिणायतालो. अशें मनशाक ह्या भशेन मारिल्लो आहा. सो हें कितें सिग्नल दिता ST समाजाक? आनी ताजें शेण ताजे तोंडाक सारयलें. म्हळ्यार गोंयच्या 10% ST समाजाचे तोंडाक शेण BJPचे वर्करांनी सारयलेलें आहा. वर्करांनी कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक जे थोडे एक्यूज धरल्या तांणी BJP कडेन तांचे डायरेक्ट संबंद आसा. आतां BJP कडेन डायरेक्ट संबंद आसा म्हणटकर BJPचे प्रदेश अध्यक्षान सांगप की तुमी सांगा, आमी आनी कितें सांगतले? तुजेच वर्कर ते, तांकां तुमच्याच सरकारान धरल्या, सांगपाक आमचे कडेन कितें उरलें? आमचें कांय कनेक्शन ना तांचे कडेन, आमी आनी कितें सांगतले? हें प्रत्युत्तर. आतां अवेरनसाचें आमी केलां. आमी काणकोणा गेले आनी मिटींग घेतली. कित्याक? ताजें नांव काणकोणकार. ताणें सांगलें कितें की आपल्याचेर जेन्ना अशे भशेन एटॅक जालो तेन्ना देव मल्लिकार्जून आपल्या दोळ्या फुडें आयलो आनी आपूण जितो उरलो. सो मल्लिकार्जून देवळाच्या रस्त्यार श्रीस्थल पंचायत हॉलान आमी ती मिटींग केली, ऑलमोस्ट रस्त्यार. सो इट वॉज द रायट प्लेस टू क्रिएट टू स्टार्ट अ मुवमेंट. स्टार्टींग द मुवमेंट इज मेक क्रिएट अवेरनेस अमोंग्स द ST कम्युनिटी की हें जालां तें रॉंग. आतां इन्वेस्टिगेशनाचेर या. इन्वेस्टिगेशनाचेर कितें आहा? पुलीस सांगता आमी हें केलां तें केलां तें केलां. आज पेपर वाचल्यार अशें दिसता की पुलिसेक कोर्टान तंबी दिल्या की तुमी सारकें करूंक ना. आतां सारकें जर पुलीस करना जाल्यार काल एक पांडे म्हणून केस जाल्या सुप्रीम कोर्टान, जजमेंट जाल्लो कितें की पुलीस लॅक्झिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर has made an High Court say that an FIR should be filed against the investigating officer, and the Supreme Court has upheld it yesterday. So ह्या पांडेच्या मॅटरान जे जालां ते गोंयचे पुलिसाकूय एप्लिकेबल आसा. सो गोंयच्या पुलिसेन इन्वेस्टिगेशन सारकें करचें. हांव आतां लोकप्रतिनिधी, निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी, एंड आय एम अ लॉ मेकर. सो आय शूड टॉक विदीन द कन्फायन्स ऑफ लॉ, एंड दीस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल द पुलीस. सर, दामू नायक म्हणटा की समज जर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा जाल्यार प्रूफ दाखयचो म्हणटा. जे घुमटेक तुमचो स्कार्फ बांदला त्या मनशाने मारला म्हणून तुमच्याच पुलिसांनी धरला आनी पॉलिटिकल म्हणल्यार आनी उरलं कितें? ऑपोजिशन थोडे कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा म्हणटाले, तेजेर दामू नायकान म्हणला नांव खबर आहा जाल्यार सांगचें म्हणून. कॅबिनेट मिनिस्टराचेर हांवें उलयल्लें आयकलां तुवें? हांवें उलयलां हें पयलीं विचारता. जेन्ना पुलीस इन्वेस्टिगेट करता, जेन्ना आमी बी एक दीस 48 आवर्साचे पुलिसेक नोटीस दिल्ली की एक नवें हें आहा की ताजो कोणें फोटो काडलो आनी तो फोटो धाडला आसतलो, त्या मनशाक तुवें आपयला, CCTV चॅक केलें, हे आमी प्रश्न केल्ले आनी 48 आवर्स आमी दिल्ले. ताजे पयलीं आमी उलोवप, शिता फुडें मीठ खावप हें सारकें जायना.
आनी एक मॅटर आहा वीच ऑन फ्रॉम रामा काणकोणकर सायड की रामा काणकोणकराचो स्टेटमेंट येवपाक जाय. तो जर स्टेटमेंट येत ना जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशनूय स्लो जाता. हे फ्रॉम द सायड ऑफ द एक्टिविस्ट वीच गोज अगेन्स्ट अवर सायड. आय एडमीट की इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जो मेन इंजर्ड पार्टी आसा ज्याचेर हल्लो जाला ताजो स्टेटमेंट तरी ऑन रेकॉर्ड येवंक जाय न्ही, नाजाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन कशें वतलें फुडें. तेंय बी आमी वी हॅव टू बी कॉन्शियस अबाउट जे सगळे लोक जे मेळपाक वतात. हांवूय गेला रामा काणकोणकराक मेळपाक आनी खरेंच ताका त्रास जातात, खूब त्रास जातात. पुणून तो स्टेटमेंट केन्ना नाल्यार केन्ना दिवंक जाय आनी बेगीन दिवंक जाय. आनी जर तो दिना जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन वीक जातलें. I never said anything about Goa. I said that we will take future course of action. See, don't put any words in my mouth. I have been very clear about this statement was done by the Congress PCC president, and you have seen him speak. I have not made this statement. So I am very clear. Band, no band, everything goes with an organization called Goa Against Gunda Raj. We are under that organization. We are not leading anything. Unlike other parties which are suddenly taking the lead, we are not taking any lead on our own. We have said that the activist will lead us because it is an activist who has been assaulted. And we will be under the activist, not to make politics out of this. Politics केन्ना जाता जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी इनिशिएटीव घेता तेन्ना. आमी हांगा इनिशिएटीव घेवना. आमी गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज, जस्टीस फॉर रामा इज जस्टीस फॉर गोवा म्हणजे ऑर्गनायझेशन केलां ताजे अंडर आमी आसा. हॉस्पिटल प्लॅनिंग टू गिव डिस्चार्ज फॉर रामा काणकोणकर. No, so that is an academic matter. They will have to do a check and act on it. But the fact is, there has to be action. See, you have to. Why they must be going to him is because they are saying that he is fit. ते बरो आसून तुवें ताका हें कित्याक केलो काय म्हणून कळ्ळो काय न्ही. सो हो प्रश्न येतलोच न्ही रे. तो स्टेटमेंट जर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता दॅट मॅटर वील बी रिजॉल्व.